प्रेझेंटली व्हेरी लो क्वॉन्टिटी. जशी आतां आमकां फॉर एग्जाम्पल तुका सांगला हांवें 180 टन आमकां गोंयांत जर दिसाक भाजी सोंपताली पयलीं, आतां ती 80 टन सोंपता हे धरया. पण तेजे हार्डली 5 to 10% सुद्दां प्रोड्यूस जायना गोंयांत आमच्या. कितें कारण म्हणजे कितें कारण? कारण हेच न्हू की आमचे आमचे गोंयकार फार्मर्स आहा न्हू, तांकां एश्योर्ड बिजनेस मेळपाक अशें जर दिसता विजन की आमी ही भाजी केल्या उपरांत उत्पादन केल्या नंतर आमकां एश्योर्ड मार्केट मेळटलें आनी तेजे एश्योर्ड प्रायजीस मेळटले आमकां. अशें जर मेळ्ळें, ताका जर विजन दिसलें न्हू जाल्यार कोणी तरी युवक म्हणा किंवा आतांचे फार्मर्स म्हणा ते उत्पादन करपाक फुडें सरतले. सर तुमी इम्प्रूव करपाक म्हणजे आमच्या गोंयकार शेतकारांक भाजी जास्ती टन मेळपाक कितें करतले स्टेप? तुमचे कितें इनोवेटीव आयडिया कशें? आमचे कशें आमी तांकां सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आहा फार्मिंगा खातीर त्यो स्किमी तांकां इम्प्लिमेंट करपाक लायताले. तुमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी वापरून फार्मिंग करा. ज्यो स्किमी आहा त्यो स्किमी तांकां दितले, तांकां एनलायटन करतले. आनी तांकां मनशाचो तेंचो जो भंय आहा की आमकां उत्पादन जाल्या नंतर जे एश्योर्ड मार्केट मेळटलें आमकां, ते जर तेज्या बद्दल जर तांकां जर बरी जर खात्रीलायक जर दिलें, एश्योरन्स दिलें जाल्यार ते प्रोड्यूस करूंक शकता.